नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवरवीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बोरये टॉपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर कंटेनर आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. एका बायलेक आयलें जाग्यारूच मरण. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडे पुलिशेन आनी एका दुबाविताक केल्या अटक. दुबावित दिवचलच्या आंबेगळ पाळये वाठारांतलो आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. कांय दिसा पयलीं पुलिसांनी एका बायलेक केल्ली अटक. बिट्स पिलानींतल्या विद्यार्थ्यान जीव सोंपयल्ल्या प्रकरणाची दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या खाला आसत चवकशी सुरू. आपूण स्वता चवकशी अहवालाचेर आसा लक्ष दवरून. इंडिगो एअरलायन्सान 26 जूना सावन दाबोळे आनी मोपा विमानतळांचेर विमान सेवा उणी करपाचो घेतला निर्णय. जाल्यार स्पायस जेटानूय 2026 वर्साच्या रूट नेटवर्क बदला खाला मोपा विमानतळार आपली सेवा पुरायपणान केल्या बंद. गोंयांत मॉन्सून 4 जून मेरेन दाखल जावपाची शक्यताय. फुडले 6 दीस चडांत चड तापमान 35 ते 36 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.7 अंश सेल्सियस आसतलें. INS हंसा 14 आनी 29 मे अशे 2 दीस केळशी दर्यादेगेवयल्या सरावाच्या मळार करतले फायरिंग ड्रील. प्रशासनान दर्यावटेन 2 किलोमीटर डेंजर झोन म्हूण केला जाहीर. आता पळयात खबरो विस्तारान. बोरये टॉपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या वाठारांत कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात टायरा पोंदा आयिल्ल्यान मोहिनी शिरोडकर ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडे पुलिशेन आनी एका दुबाविताक अटक केल्या. सुभाष नायक अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. हो दुबावीत दिवचल म्हालांतल्या आंबेगळ पाळये वाठारांतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या सप्तकांत पुलिशेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आमोणेच्या सुहाना संजय नायक ह्या बायलेक अटक केल्ली. सरकारी नोकरेच्या हायस दाखोवन तिणें 15 ते 20 जाणांक लाखांनी रुपयांची तोपी घाल्ली. ह्या प्रकरणात आतां आनी एकल्याक अटक केल्या. नमस्कार. फाटली काही वर्सां जी गेल्ले वर्स जे आशिल्ले ते जॉब स्कॅमाचे वर्स आशिल्ले. कारण जॉब स्कॅम हो मोठ्या प्रमाणात जायत आसलेलो आनी तेजे कांय तरी ते वळण थांबलेले. पूण परवा जेन्ना एक 4-5 दीस भितर एक लेडी सुहाना सुजय नायक हेका जेन्ना अरेस्ट केले तेन्ना तेजी चवकशी केली तेन्ना आतां अशें कळून येयलें की तेज्याच लिंकान आनी एक सुभाष सिताराम नायक हो जो आशिल्लो जो पाळयेचो तेका अरेस्ट करून तेका हांगा हाडलेलो आसा. आनी हे जे लोन आसा जॉब स्कॅमाचें तें मुखार आनी वाडटलें काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. कारण जॉब स्कॅम जे प्रकरण जे आसा तें थांबना आनी वाडत आसा तेन्ना मोठ्या प्रमाणान हेजे फाटल्यान आनिकूय रॅकेट आसपाची शक्यता आसा. तेन्ना त्या दृश्टिकोनाच्यान फोंडा पुलीस जे आसा ते तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. बिट्स पिलानींतल्या विद्यार्थ्यान जीव सोंपयल्ल्या प्रकरणाची दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या खाला चवकशी सुरू आसा. ह्या चवकशेच्या अहवालाचेर आपूण स्वता लक्ष दवरून आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बिट्स पिलानी कॅम्पसात बुधवारा एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्लें. ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयलो. इन्क्वायरी सुरू आसा. परत एकदा सांगता की कित्याक ह्या पद्दतीन इन्सिडंट जाता ते प्रकरणां डिटेलान घेत आसता. जावचें न्ही म्हूण सगळें हें करीता. फुडें कितें प्रयत्न करता. गोंयांतल्या दोनूय विमानतळावयल्या विमान सेवेत व्हड बदल जाला. इंडिगो एअरलायन्सान 26 जूना सावन दाबोळे आनी मोपा ह्या विमानतळांचेर कांय विमान सेवा उणी करपाचो निर्णय घेतला. नव्या वेळापत्रका प्रमाण बेंगळुरू, चेन्नय आनी हैदराबाद सारख्या मुखेल शहरांतूय फ्लायट्स उण्यो आसतल्यो. तशेंच कोलकाता ते मोपा ही विमान सेवा बंद केल्या. मजगतीं स्पायस जेटानूय 2026 वर्साच्या रूट नेटवर्क बदला खाला मोपा विमानतळार आपली सेवा पुरायपणान बंद केल्या. हाका लागून मोपा विमानतळार विमानांची संख्या आनीकय उणी जाल्या. ह्या बदलाक लागून प्रवाशां सयत पर्यटनाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा.
हवामान खात्यान मॉन्सून अंदमान आणि निकोबार जुंव्यार 16 मे मेरेन दाखल जावपा खातीर पोषक वातावरण निर्माण जाल्ल्याचें स्पश्ट केलां. अंदमान ते गोंय ह्या प्रवासा खातीर सादारणपणान 15 दिसांचो काळ गृहीत धरीत जाल्यार मॉन्सून गोंयांत 4 जून मेरेन दाखल जावपाक शकता. मजगतीं फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 35 ते 36 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 अंश सेल्सियस आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंयांत 14 ते 26 मे मजगतीं जोगला सयत पावसाची शक्यताय आसा. INS हंसा 14 आणि 29 मे अशे 2 दीस केळशी दर्या देगेवयल्या सरावाच्या मळार फायरिंग ड्रील करतले अशे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी आणि जिल्लो दंड अधिकारी कार्यालयान जाहीर केलां. ह्या सरावाच्या वेळार प्रशासनान दर्या वटेन 2 किलोमीटर डेंजर झोन म्हणून जाहीर केला. सुरक्षेचो उपाय म्हणून ह्या वाठारांत नुस्तेमारी आणि पर्यटना खातीर वापरिल्ल्या बोटींक प्रवेश करपाचेर बंदी घाल्या. रेव्होल्युशनरी पक्षांत भितर आशिल्ले कोफुसांव परत एकदा मुखार आयला. आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सोशल मिडियाचेर पक्षांतले कांय पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांक लक्ष करत पोस्ट केला. ह्या पोस्टांक लागून राजकीय मळार बोवाळ जाला. पक्षाची संघटना घटमूट करचे बदला आरजीपीत फूट पडटा काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्या. फाटले कांय दीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात कोफुजाव सुरू आसा. मनोज परब आणि विरेश बोरकार हांचे मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसतना मंगळारा मनोज परबान आपल्या फेसबुक पेजीचेर ताच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्त्या आड पोस्ट घालून एका फाटोफाट एकल्याक टार्गेट केल्ले. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विरेश बोरकार पयलीं ओगीच आशिल्लो. मात बुधवारा राती उसरा आमदार विरेश बोरकारान पीस असो पोस्ट केल्ल्यान मनोज चाळवलो. बिरेस्तारा सकाळी मनोज परबान हाचेर खर जाप दिली. मनोजान वाटाणो आणि पीस ह्या उतरांचेर खेळपी इमोजी पोस्ट केलो आणि सकयल सायलंट कोवर्ट मॅच्युरिटी ह्या हॅशटॅगाचो वापर करून विरेशाचेर नाव घेनासतना आरोप केलो. शांतताये खातीर विरेशान केल्ल्या आवाहनाची मनोजान ताकद दाखयली काय कितें असो प्रश्न आता पडपाक लागला. तशेंच आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्यांक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें लेगीत संबोधीत केला. सोशल मिडियाचेर चलपी आरजीपी भितरल्या ह्या झगड्या उपरांत पक्षात आता सामकीच फूट पडिल्ल्याचे चित्र सामकार आयला. आरजीपी पक्षातले हे 2 गट आता स्पष्टपणान दिसून येता. मनोज परब हांच्या फाटल्यान केंद्रीय कार्यकारिणी सरचिटणीस विश्वेश नायक आणि खजिनदार अजय खोलकार हे पदाधिकारी उबे आसात. जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विरेश बोरकार हांका सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या तृप्ती बकाल, लिसिओ रॉन्कॉन आणि डेगली फर्नांडीस ह्या सारकिल्या थळाव्या फुडाऱ्या सयत युकेतल्या कट्टर समर्थकांचो तेंको आसा. सोशल मिडियाचेर चलपी ह्या झगड्यात मध्यस्थी करपाचे यत्न जाले मात तांकां दोनूय गट तयार नाशिल्ल्यान पक्षात फूट पडपाचो भंय उक्तायला. वैयक्तीक पावंड्यार हो आरोप प्रत्यारोप जाल्ल्यान फुडाराक हे पक्षा खातीर मारक ठरतले इतले मात खरे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा धुळेर उक्तावण केल्लो नवो बायपास रस्तो पार्किंग झोन जाला. उक्तावण जावन लेगीत ह्या बायपासाची एक लेन बंद आसा. ह्या सुवातेर कांय जाण गाडयांचे पार्किंग करतात. हाका लागून थळाव्या नागरिकांनी सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. म्हापशा धुळेर वाठारात नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या बायपास रस्त्याचे पार्किंग झोनात रुपांतरण जाला. हाका लागून थळाव्या नागरिकांनी सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. बायपास 16 जानेवारीक येरादारी खातीर उक्तो केल्लो. मात थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण उक्तावण जावन लेगीत बायपासाची एक लेन बंद आसा आनी आतां ह्या सुवातेर गाडयांचे पार्किंग करतात. तशेंच भुरगीं खेळटा आनी जाणटे नागरीक सांजे वेळार पासोय मारपाक ह्या सुवातेचो वापर करतात. तशेंच ह्या रस्त्याच्या दुसरे वटेन सुमार 10 मीटर खोल फोंडकूल आसून थंय सुरक्षे खातीर रेलिंग नाशिल्ल्यान अपघाताची शक्यता थळाव्या सयत समाज वावुरप्यांनी उक्तायल्या. देखून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें आनी अपघात टाळपा खातीर बॅरियर्स बसोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पार्किंग म्हापसान हरशीं म्हणून कमी जाता तें आमकां खबरूच आसा आनी त्या खातीर व्हडली डिसिजन आसा जशें की म्हापशासून कोर्ट शिफ्ट करपाचें अशें सीएमान एकदां म्हटलेलें की म्हापशासून कोर्ट शिफ्ट करूया पार्किंग ना म्हणून. ह्या रस्त्याचें जें इनॉग्रेशन आसा पळय तें 16 जानेवारी 2022 जाल्लें आनी त्या टायमाक आमी क्लियरली थोडे वायलेशन जे हांगा जाल्या कन्स्ट्रक्शनाच्या पयलीं आनी जे कंप्लायन्स आसपाक जाय जसे प्रायवेट कोण तरी बांदूंक सोदता तेंच्यांनी तेंचे कंप्लायन्स म्युनिसिपालिटी जावं गव्हर्मेंट सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसता तशेंच जे प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट घेता
ते तेंच्यांनी कंप्लायन्स करपाक जाय. आमी हांगा 5 ऑब्जेक्शन रेज केल्ले. एक रिगार्डिंग दोन्ही सायडीक स्पीड ब्रेकर ना. सेकंड, दोन्ही सायडीक सर्कल ना जे आसपाक जाय. हांगासर 5 एका सायडीक 5 डायरेक्शनांसून रस्ते येता. एका सायडीकसून जे म्हापशासून करासवाडा वयता तो मेन रोड आसा. त्या भायर हांगा लायटी नासलेल्यो, हांगा ट्रॅफिकचे सिग्नल लावून नासलेले आनी त्या भायर जो आमचो दोन्ही सायडीक फुटपाथ केला तेंच्यांनी तेका प्रोटेक्टीव रेलिंग जावं असो वॉल बांदलेलो ना, तेचे खातीर लोक पसून भितर म्हणजे हितून शेतान भितर पडूंक शकता. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा ऑलमोस्ट 10 ते 15 फिटाचो ड्रॉप आसा ऑन द सायड ऑफ द फुटपाथ. हे सगळे ऑब्जेक्शन जेन्ना आमी इनॉग्रेशनाच्या टायमाक रेज केले तेन्ना आमचो जो PWD मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत तेंच्यांनी सांगलेले की तो एक्सपडायट करून अमक्या दिसा भितर हे काम करून दितलो. पण हांव एक रेग्युलरली फोन करून कॉल करता कित्याक ट्रॅफिक आयलंड सामके गरजेचे आसा आनी जे स्पीड ब्रेकर दोन्ही सायडीक तशेंच हांगा रामलय स्टॅप घालूंक जाय. हांगा एक स्कूल आसा फाटल्यान आनी चर्चीक सकाळी खुबशे लोक हांगा वयता. फूल धुळेर आनी करासवाडे सायडीकचे लोक वयता. पण आमी पळयता की हे एक लेन तर कंप्लीट अजून बनूच आहा. 4 म्हयने जाले. तेन्ना आमकां PWD मिनिस्टर आनी आमचो डेप्युटी स्पीकर म्हापशेचो MLA जोशुआ आसा तेणें सांगलेलें की आमी आतां लॉन्च करता म्हणून हो रस्तो पण इनॉग्रेट करिना. तो अजून म्हाका दिसता लॉन्च मोडानूच आहा आनी लॉन्च करून खंयच्या दुनियाक वयता तें आमकां कळना अजून पर्यंत हो रस्तो. हे एक सिरियस प्रॉब्लम आमी हांगा लास्ट टायम नोट केल्ले. जेन्ना काम चालू आसता तेन्ना हे ड्रम्स हांगा लायल्ले आनी लोक जेन्ना टर्न करता भितर तेन्ना स्कीड जावन पडटाले. ते स्कीड जावन पडपाचे आनी जे एक्सिडंट जाता हो जो मदीं डिवायडर आसा ते एक्सिडंटाक अजून लोक धाडयता आनी एक्सिडंटांचे एक्सिडंट चालू आहा. एक बरें जालें पण हो रोड बंद जावन की जे आमचे म्युनिसिपालिटी आनी गव्हर्मेंट आमकां एक फुटपाथ चलपाक दिना, एक भुरग्यांक खेळपाची फेसिलिटी दिना आनी एक गार्डन जावं एक सेफ एरिया सायकल स्केटिंग करपाक जावं स्केटबोर्डिंग करपाक दिना पळय ते सांजचे जे भुरगीं सगळीं येवन हांगा खेळटा आनी हे स्केट पार्क आनी बायसिकल म्हणून यूज करता. नमस्कार गोंयकारांनो. आतां आमी आसा हे न्यू बायपास रोड. हे आमचे करासवाड्यानसून एका येवन लँडमार्कार कडेन कनेक्शन जाता हे शोले वचपाक. आतां पळय हेजे इनॉग्रेशन जालें सगळें जालें. रोड अजून एक्टीव ना पूण हांगा मेन कितें जाला पार्किंग एरिया स्पॉट जाल्ले आहा. आतां म्हाज्या फाटल्यान पळयात हांगा एक पार्किंग आसा आनी तुमी ते एंटर करता ते रोडानूय पळयात हांगासूनय दिसतले तुमकां पळय जाल्यार सगळे पार्किंग एरिया जाल्ले आहा. आतां हेजे लक्ष कोण मारपाचें हे म्हाजे आतां प्रश्न आसा. हे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आसा? आतां रोड चालू जावंक ना. आतां तुमी रोड चालू करूंक जाय आसले, दोनूय लेन चालू करूंक जाय आसले. हांगा पार्किंग कोणी दवरिना आसलें कितें ना. तुमी फस्ट एक टेम्पररी एक लेन चालू केला. टेम्पररी लेन कोणाक जाय आसलें? तशेंय लोक चलतात, रस्तो यूज जातात. तुम्ही पयलीं हे बायपास रोडाक एक फॅसिलिटीज दियात. एक राउंड अबाउट करूंक जाय ते राउंड अबाउट करात. रोड एक्सटेंड करूंक जाय तेका एक्सटेंड करात. मागीर फॅसिलिटीज प्रोवायड करात की ओपन करात रोड. आतां हो रस्तो बंद आसा. आतां पळय थोड्या दिसांनी हे ड्रमूय वयतले हांगासून. हे एरियाय पार्किंगाचे जातले. पार्किंग गाडयेचे जातले आनी आतां मोशयाचे जातले आनी हांगा पयलींच जाल्ले आसा. आतां हांव रिक्वेस्ट करता RTAकूय रिक्वेस्ट करता, म्युनिसिपालिटीकूय रिक्वेस्ट करता जाता तितके बेगीन हेचे एक्शन घेवचे. हे इल्लिगल पार्किंग पयलीं काडून उडोवचे. आतां सगळे जागे इल्लिगल पार्किंग कित्याक आसा? आतां हे रोडाचे हेतून कोणूय अशें ओपन पार्किंग करपाक अलाउड आसा? हे लॉ आसा की हांव RTAकूय विचारता आनी आमचे हेकाय विचारता म्युनिसिपालिटीक. हेचे जाता तितके बेगीन एक्शन घेवचे. नमस्कार येवकार, हांव गणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात पुणेकर टीव्ही. सध्या हांव आसा धुळेरान जो फाटीच एक नवो बायपास रूट जो इनॉग्रेट करपाक आयिल्लो त्याच रोडाचेर सध्या हांव आसा. 1 जानेवारी 2026 ह्या तारखेक इनॉग्रेट करपाक आयिल्लो. त्या वेळार हांगासर आमचे जे PWD मिनिस्टर आसा तशेंच म्हापशेचे जे स्थानीक आमदार आसा आनी बाकीचे जे म्युनिसिपालिटीचे पदाधिकारी आसा हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून जे आसा तेन्ना ह्या बायपासाचें इनॉग्रेशन केल्लें आनी खंय तरी इनॉग्रेशन म्हणा किंवा लॉन्चिंग जे आसा ते ह्या रोडाचेर तेन्ना जाल्लें. आनी जेन्ना ते इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना फक्त एकूच जी म्हणजे बायपासातली जी एकूच लेन आसा त्या एका लेनीचे फक्त इनॉग्रेशन हांगासर करपाक आयिल्लें. आनी दुसरी जी लेन जी ही म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात हांगासर जे बॅरल्स आनी जे सायनबोर्ड्स मारून ही जी दुसरी लेन आसा ही लेन त्या दिसाच्यान ते आयज मेरेन अजुनूय अनएक्सेसिबल आसा. आता जेन्ना ही लेन अनएक्सेसिबल आसा तेन्ना हांगासर ह्या लेनीचो उपयोग जाता तरी कसो? तर ते म्हटल्यार लोक जे आसात ते आपलो हाडून हांगासर दिसा उजवाडाच्यो गाडयो करता
आणि सांजच्या वेळार रातच्या वेळार जी आसा ती लोक हांगासर आपले इव्हनिंग वॉकाक किंवा आपल्या भुरग्यांक घेवन तांकां हांगासर खेळोवपाक येतात, फुटपाथीर चलपाक येता. सो असो जो उपयोग आसा तो ह्या बायपासाचो सध्या लोकांक कडल्यान चालू आसा. सो ह्या रुटाचो फुल स्विंग वापर जो आसा तो ऑथॉरिटीजां कडल्यान केन्ना जाय येतलो हो प्रश्न आमकां पडला. मावळिंगे वाठारातूच क्रिकेट स्टेडियम उबारतले. GCA कडल्यान लेगीत ह्या प्रस्तावाक सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा अशी माहिती आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या. मजगती हो स्टेडियम धारगळे उबारतले अशी वावडी पातळिल्ली. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी ह्या स्टेडियमा विशीं आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांकां प्रस्न केल्लो तेन्ना क्रिकेट स्टेडियम म्हावळिंगे जातलो अशी खात्री आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिली. मिटींग आमची हँड केल्ली आसा, थोडे दीस लागतले ताका ते एप्रूवल जाता. कितें एप्रूवल, कसलें एप्रूवल उरलें आतां? CRZ एप्रूवल जावपाचें. मागीर केन्ना देखून तुमी फावंडेशन घालूं तें तुमी 2-3 म्हयन्यांनी म्हटलेलें फाटल्या दिसांनी. CRZ एप्रूवल अजून थोडेशे फायनल उरला, थोडे जातले. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो दुसरो, क्रिकेट स्टेडियमाचेर फाटल्या दिसांनी तुमी खूब चर्चा केली की थिंगा बिचोलेन येतलो, बिचोले माया मदत खंय पावले ते आतां विशय तो? येता म्हणजे कितें जाता जातलो. तेणी दे आर फॉर्म धारगल व्हरपाक अजून जावन ना डिसिजन जाल्लें आसा. डिसिजन अशें जाल्लें आहा की म्हावळिंगेंत जावपाचो आसा. पूण GCAन सांगूंक जाय न्ही, तुमी डिसिजन दे आर फेवरेबल. फायनली इट हॅज टू बी फ्रॉम देअर सायड ऑल्सो न्ही, बिकॉज तुम्ही घ्या मरे तांकां बॅट घ्या. फाउंडेशन स्टोन केन्ना इलेक्शना पयलीं जातलो काय इलेक्शना उपरांत? तुका ते फाउंडेशन स्टोना संदर्भात काय सांगू शकना, पण दे आर फेवरेबल. आनी आमी मिटिंगे घेतलेले आसा लोकां बरोबर, फेवरेबली मिटींग घेतल्या, लोकूय फेवरेबल. लोक पूण तुका अजुनूय दिसता थिंगा येतलो म्हणून तो? हय, सांगल्यार तुका. राज्यात गरमेचो पारो दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान मडगांव वाठारांत बिरेस्तारा सकाळी 34 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. दमट वातावरण आनी मळबाट ढग जमिल्ल्यान चड गरमी जाणवत आशिल्ल्याचे तापमान विशयक अभ्यासक अतुल नायक हांणी सांगले. सकाळी उणें तापमान 29 अंश सेल्सियस आशिल्लें, पूण हळूहळू तापमान वाडून 34 अंश सेल्सियसाचेर पाविल्ल्यान नागरीक काचापूल जाल्यात. 3 दीस गरमी सामकी वाडत आसा आणि आज तर मडगांवां 10:30 वरांचेरच जवळ जवळ 35 डिग्री सेल्सियस जालां. आनीक फील्ड हीट इंडेक्स, फील्ड टेम्परेचर जे भायर वतकीर दिसता तो जवळ जवळ 45 डिग्री सेल्सियसाचेर जाला. हे कित्याक जाता तर कालच्यान सांज जातकीर जवळ जवळ 4-4:30 नंतर दमटशें जावपाक लागता, ढग येवपाक लागतात आनी हीट पळय जी गरमी वाडिल्ली आसता ती ट्रॅप जावन उरता, ती हवे भितर एस्केप जायना आकाशात आनी जमिनी गरम उरता. त्या खातीर आज सकाळ फुडें जेन्ना आमी मिनिमम टेम्परेचर पळयता तो आज जवळ जवळ 29 डिग्री सेल्सियस आशिल्लो. हो 29 डिग्री सेल्सियस हळूहळू वाडत 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 आज 10:30 जवळ जवळ 35 डिग्री सेल्सियस जाला आनी मागीर तो 36-37 म्हणसर वचपाक शकता. पूण मागीर दनपारी 1-1:30 सुमार दर्या कडल्यान वारें जें येता तें मातशें टेम्परेचर 37 वयर वचूंक दिना, पूण तें वारें दर्या कडल्यान येता तें ह्युमिडिटी घेवन येता. आतां ह्युमिडिटी फक्त 60% आसा, ती दनपार म्हणसर परत वाडून जवळ जवळ सांजची म्हणसर 80 म्हणसर वचपाक शकता. त्या ह्युमिडिटी खातीर हे जे पळय फील्ड इंडेक्स आमकां हीट इंडेक्स 45 जो आसा तो 50-52 सुमार दिसपाक लागता. ह्या वर्सा पावस मातसो कमी पडला, प्री मान्सून शावर. पोरवं वर्सा तुमकां याद आसतली 20 मे म्हणसर गोंया पावस पाविल्लो, पूण अंदू पावस सगळे कडेन लेट आसा. अजून तो अंदमानाक आनी केरळाक पावूना, गोंयाक तो जुनाक पावतलो अशें म्हणटा. तितले म्हणसर आमकां ही गरमी सोंसची पडटली अशें दिसता. फाटलीं 60 वर्सां गोंय कर्नाटक शिमेचेर आशिल्ल्या रान वाठारांत रावपी कुटुंबाचें पुनर्वसन करपाचो प्रस्न परतून मुखार आयला. मंत्री सुभाष फळदेसायान संबंदीत कुटुंबा सयत मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन पुनर्वसन करपाची मागणी केली. रान वाठारांतल्यान सुमार 15 किलोमीटर अंतराचेर ही कुटुंबां रावतात आनी मुळाव्या साधन सुविधांपासून वंचीत आसात हे मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत हाडलें. उपरांत सगळ्या फॅमिलींचे दुसऱ्या सुवातेर बेगोबेग स्थलांतरीत करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. कर्नाटका बाउंड्रीचेर जुना म्हणून ज्या जाग्यार गवळादेवी जात्रा बी जाता पयलीं त्या अत्यंत दुर्गम भागां भितर म्हणजे भाटी ह्या मेन रोडा वयल्यान सादारण ते 10 किलोमिटरांचेर एक तांबडो रस्तो इलाचेर आसा, दोंगराचेर.
आनीक त्या दोंगराचेर थोड्योश्यो फॅमिली रावतात. एक फॅमिली गेल्ली ती म्हाका दिसता की 60 वर्सां पयलीं. आतां तांचे 4-5-6 जाण ते भुरगे जाल्ले, ते सेपरेट घरां बांदल्या आनी ते अत्यंत दुर्गम रानान भितर रावतात, सारके डीप फॉरेस्टान भितर. तूं गेले जाल्यारय तांची घरां बिरां पळोवपाक मेळना. ते स्कॅटर्ड आशिल्ले. आतां आमी तांकां तात्पुरतो वर्साक एक फावटी आमी एक फॉरेस्टाक सांगता, हांवूय मशिनां घालता आनी तांकां वचपाक रस्तो करून दिता. म्हणजे तो रस्तो आसा पळय न्ही, तो पावसाक सगळो व्हांवून वता. परत आमकां फॉरेस्टांतल्यान गेले कारणान फॉरेस्टूय करून दिता आनी हें जाता. तांकां थंय लायट व्हरपाक फॉरेस्टाचें परमिशन मेळना, कारण ते 5-6 घरां आनी डीप फॉरेस्टान भितर आसा. 10 किलोमिटर वयर लायन चडोवची पडटा. तांकां उदकाची वेवस्था करपाक मेळना. ते खंयचे कडेन तरी उदक वचून थंयचे व्हाळाचें हें करून खातात. हांव तांकां घेवन गेलो की हे कायम प्रश्न केन्नाच सुटचे ना, कारण 10-15 किलोमिटराचेर हे सगळ्यो सुविधा पावप आनी तेय वायल्ड लायफांतल्यान वचप हें शक्य जायना. म्हणून आमी कितें केलें की तांचे कडच्यान संमती घेतली की तुमकां सकयल आमी ज्या जाग्याचेर उग्या पंचायत म्हूण आसा, लागीं आसा, त्या पंचायतीन भितर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली आसा की ह्या पंचायतीच्या ह्या एक 6 फॅमिलीक ताणें कितें तरी प्लॉट दिवन तांकां घर बांदपाची वेवस्था करून दिवची. ताका मॉडेलिटीज मागीर पळयतले, पूण अशी शिफ्ट करपाक तांकां शिफ्ट करपाचें. तांचे बाकीचें कितें आसा पळय न्ही, तें थंय कितें आसतलें तें मागीर वेजिटेशन किंवा तांचें एग्रीकल्चर आसा तें कितें आसा, तांची ओनरशीप लँड आसा हें सगळें मागीर पळोवपाचें. पूण तांकां वता आसतना सगळो फॉरेस्ट एरिया लागता. 10 किलोमिटराच्या वयर तांकां ह्या हातून भितर वचचें पडटा. म्हणून तांकां आतां स्कुलाक येतलो जर जाय जाल्यार चलत येवचें पडटा. नियरेस्ट स्कूल, प्रायमरी स्कूल पसून नियरेस्ट आसा पळय न्ही, ते सादारण 15 किलोमिटराचें आसा. म्हणजे अशा परिस्थितीन भितर ते अशें येता, चलत वता. हे खुबशे वर्सांचे प्रश्न आसात. ते शिफ्ट जावपाक रेडी आहा लोक. ते शिफ्ट जावपाक तांकांच घेवन आयला हांव. ते सगळे एक फॅमिलींतलो एक मनीस आयलो आनी तांकां सीएमा कडेन सांगलें अशी परिस्थिती आसा, ही सरकाराची जबाबदारी म्हणून आमी करुया. आनीक हांवें आयडेंटिफाय केल्ली आसा सरकाराची जागा आसा, तातूंत भितर ल्हान तांकां घरां बांदून दिवपाचें. आनी ते ट्रायबल कम्युनिटीचे लोक आसा, ST लोक आसा. सीएमाचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? सीएमान सांगलें इमिडिएटली तें काम आमी हातान घेवया, कारण अत्यंत गरजेचें आसा. कारण एक सुविधा पावोवपा खातीर 10 कोटी तांकां मोडचे पडटले. ताचे परस तांकां एक बरी सुवात तांकां दिवया. आनी तेय तेंच मागतात की आमकां इतले पयस रावून आयच्या हातून भितर जावचें ना. पयलीं जाणटेले कितें तरी थंयच रोयताले, खाताले, पूण आयज नोकरे खातीर तातूंतले भुरगे 3-4 भुरगे नोकरेकय आसात. पुलीस कॉन्स्टेबला हातून भितर JHRDCन भितर कामाक आसात. एक 4-5 जाण ते नोकरेक आसात. तांकांय बी रातचे वचपाक वायल्ड बोर्स आसता, वायल्ड एनिमल्स आसता, ते अटॅक जाता, हें सगळें आसता. चिंबल वाठारांत कांय लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याची गरजेची परवानगी घेनासतना स्वता खातीर बोरवेल मारिल्ल्यो, पूण उपरांत ह्या बोरवेलांचो गैरवापर जावपाक लागिल्ल्यान खात्यान त्यो बंद केल्यो. संबंदीत लोकांकडेन योग्य कागदपत्रां आनी परवानग्यो आसल्यो जाल्यार तांकां पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपा खातीर सरकार प्रयत्न करतले, अशें मंत्री फळदेसायान सांगलें. म्हणजे जे थंय रावताले ते इलिगली ताणें बोरवेल केल्ले. सुरवातीक निग्लेक्ट जाले कित्या खातीर, बोरवेल तांचे पुरतेच वापरताले. मागीर ते कमर्शियल ताचो यूज करपाक लागले की बोरवेलांतल्यान उदक कोणाक थंय विकपाक लागले. करताले ते कमर्शियल? तुमकां रिपोर्ट येयला? ना, रिपोर्ट न्ही. हांवें जेन्ना चवकशी केली तेन्ना वर्बली आयकलां हांवें, आनी ताचे खातीर ते इलिगल एक्टिविटीज चलता म्हणून ते बंद केले. कारण तांणी WRDचें परमिशन बी घेतलें नासलें, सो WRDन ते बंद केले आसतले. आमी आतां तांकां जर तांचें हें आसा जर जाय जाल्यार पळयतले आमी तांकां उदक दिवपाक, ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय. फाटल्या दिसांनी थंयसर लायन आसा लागीं तुमचे घरा थंयच्यान तुमची लायन वता? ना, ती लायन आसा पळय न्ही, ती मातशी वयर आसा, आनी पयलीं सुरवातीचे हें बी तशें प्लॅन्ड हें ना, ती सेटलमेंट झोनान बी घरां ना. पूण फाटल्या दिसांनी तुमच्या डिपार्टमेंटांनी गेल्ले ते उदकाचो विशय? डिपार्टमेंटांनी गेल्ले, डिपार्टमेंटा कडेन हांवें विचारलें तेन्ना ही प्लॅन्ड किंवा ती म्हणजे परमिशन घेवन किंवा TCPचें हें घेवन केल्लेली न्ही. ती आफ्टर बाकीचे खूब तेंप रावले नंतर ती तशी रेगुलरायज जातली घर आसता. पूण तेंच्यानी अप्लाय केल्ले दिसता ना? अप्लाय केल्ले म्हणून ते बोरवेल तांकां ते करतलेच. आमी पळयताले की ताणें अप्लाय केले जर जायत कनेक्शनां कशें करपाचें ते पळयतले, बुस्टर बी लावन ते वयर चडोवपाक मेळटलें. सो आतां केन्ना मेरेन उदक मेळूंक शकता? ना, ते अजून पर्यंत आमचे कडेन हें आयलें ना, डिटेलिंग आयलें ना. हांव तुका सांगता तें जेन्ना हांवें पेपरार आयलें तेन्ना म्हाका हें फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तें. तातूंत भितर कितें तथ्य आसा ते लिगल इश्यूज खूब आसा, आनी ते आमदाराकय खबर आसा.
पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी बुधवारा टॅक्सीकारां सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. मोपा वाठारांतल्या पोरण्या रस्त्यांच्या प्रलंबीत प्रस्नांचेर चर्चा केली. पयलीं घेतिल्ल्या कांय निर्णयां खातीर हो प्रस्न तसोच उरलो. हाचेर तोडगो काडपा खातीर बेगीनूच आनी एक बसका घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. पेडणेचे विशय घेवन आयज आमी सीएमा कडेन तशेंच आमचे सगळे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर कित्याक जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा त्या कडेन पयलीं जो रोड आसलो स्टार्टींग जेन्ना मोपा स्टार्ट जावच्या पयलीं लिंक रोड स्टार्ट जावच्या पयलीं तो रोड आसलो तो म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या सिव्हील एविएशन हेंच्यांनी नोटीस काडली कितें तो रोड बंद करपाचो आनी गेट ते आसून आनी जे पळय आमचे ड्रायव्हर आहा स्थानीक लोक आहा ते सायडीन तांकां धाडपाचें ना म्हणून अशें तेंच्यांनी हें केल्लें आहा. ताका लागून हांव सगळे ड्रायव्हरांक घेवन आयज आमच्या सीएमा कडेन येयल्लो. जे सीएमान सांगलां कितें ऑलरेडी आपूण तेंच्या कडेन उलयता तो रोड बंद जावचो ना आनी हांवूय सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे आयज म्हाजे ड्रायव्हर भाव सगळे जाण आसा म्हाज्या वांगडा तांकां सांगूंक सोदता जे पळय जेन्ना सीएम कितें डिसिजन घेतलो त्या डिसिजनाचेर आमी ते हें करतले कित्याक आमी तो रोड बंद करूंक दिवचे ना. जे पळय कितें हें आसा तो डिसिजन सीएम घेतलो. तुमकां सांगले ते पयले न्हू पयलीं आमकां कांयच हें करूंक ना म्हाका जाल्यार कांयच सांगूंकूय ना ते रोड तो बंद करता म्हणून. खूब पयलीं हेजो विशय जाल्लो खूब वर्सां पयलीं म्हाका दिसता खूब म्हयन्या पयलीं म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो कित्याक तो रोड बंद करपाचो आसा म्हणून. पूण डायरेक्ट सिव्हील एविएशनान तेंच्यांनी नोटीस धाडली कितें हो रोड बंद करता म्हणून कित्याक म्हाका तें इंटिमेशन कांय दिवंक ना. ताका लागून सीएमाकूय हांवें ऑलरेडी सांगलां. सीएमान सांगलां तांकां घेवन बसता आनी तेंची मिटींग घेता आनी मागीर आमकां परत आपयता आनी तो रोड आहा तो हांवें सांगला कितें तो बंद जावंक जायना. जे आयज आमचे भुरगे ते सायडीसून वयतात जे ड्रायव्हर ते पत्रादेवीसून आमच्या एअरपोर्टाक येता जाल्यार तांकां कमीत कमी 31 किलोमिटर तांकां डिस्टन्स जातलो. ताका लागून तो रोड ओपनूच आसचो आनी जे पळय ते सायडीन सरावंडींग आहा तांकां नाजाल्यार तेंच्यांनी कार्डां बी कितें हें करची जे पळय तांकां इजियस्ट वे आसा पळय ती तांकां ओपन दवरची. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह.